भुरग्यां सांगात आमी खेळटा पूण खेळटा आसतना आमी सोलोवचे कित्याक तांकां बेजार जाता ते रडतात ही व्हडली चूक पावसाचें उदक व्हळांतल्यान गेल्यार न्हंयतल्यान गेल्यार बरें पूण केदळ व्हळा वयल्यान गेल्यार कितें जाता बाबा बेबी तुजो मंडो काय बता म्हणटना ताणें मंडोच दाखोवंक जाय तकली दाखोवंक जाय ताणें पोट दाखोवचें न्ही तुजें पोट काय बता आंगाच्या म्हणूंक जाय कान काय बता अशें म्हणूं जो आंगाच्या म्हणूं जो कान दाखोवंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमच्या भुरग्यांक पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागली आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरच्याक तांकां आमी ह्या वेळार मागूनच आसा बाबा बेनो भुरग्यां विशयांत शिकोवन मुखार सुचचें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी तांचे जिणयेंत सोलोवनी आपणावंक सोलोवनी ती जियोंक तांकां आमी शिकोवंक जाय आजकाल पळया आमची भुरगीं व्हड जाल्या उपरांत सोलोवन येता आसतना जिवीत ओगडायतात ल्हानपणारच सोलोवनी कितें म्हणलें तांकां दाखोवन दिया जायते फावटी पळया आमी करची चूक ल्हानशे भुरग्यां सांगात आमी खेळटा पूण खेळटा आसतना आमी सोलोवचे कित्याक तांकां बेजार जाता ते रडतात ही व्हडली चूक आमी इस्कालांत आसा पळयता एक मार्क्स उणो जाल्यार पुरो भुरगीं रडतात ते दुस्पर जातात त्या देखून ल्हान आसतनाच भुरग्यां सांगता आमी वेळ करसीत आसतना थोडे फावटी आमी सोलोवल्यार न्ही पूण निरंतर आमी सोलोवचे न्ही आमी गेलोवचे तांकां सोलोवन ती सोलोवनी एक्सेप्ट करून तांकां शिकयचे आनी व्हड जाता आसतना बाबा बेनो तांकां कितलेय कश्ट संकश्ट सोलोवन येवं दी ती सगळे ती बऱ्या रितीन स्विकार करतात त्या देखून पोरण्या सोल्ल्यांत गादीच्या पुस्तकांत मोनियबूक आवासवर 20:4-16 वळ सांगता प्रामाणीक मनीस 7 फावटी पडल्यार तो उडता पूण विघ्नाच्या वेळार नश्ट्या मनशाचो नाश जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या देखून आमच्या भुरग्यांक ल्हान आसतना सोलोवनी कितें म्हणलें दाखोवन दिवया आनी ह्या मारिफात व्हड जाता आसतना ती बळिश्ट जावं दीत आनी आमच्या सांगत निरंतर ती जिवी व्हरूंक दीत पांचवे बाबा बेनो आमच्या भुरग्यांक संवसाराचे गुलाम जावंक आमी सोडचे नाकात आमी संवसारात जियेता पूण संवसारात आमी शाश्वत नागरीक न्ही तात्कालिक नागरीक त्या देखून आमी संवसाराचे गुलाम जावचे नाका सान पावलान रोमाकारांक बरयलें पत्र आवासवर 12 दुसरी वळ सांगता ह्या संवसाराची तुमी साल आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी जावं तुमचे जिणयेचे रुपांतर जावं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सांगा म्हाका जीव आसली मासली उदक गेल्ले कडच्यान वेतागी उदकाच्या विरोध उपेवन येतागी सिंपल जीव आसली मासली उदक गेल्ले कुशीक वेतागी वा उदकाचे विरोध येवंक शकता उदकाचे विरोध ती उपेवंक शकता न्ही पूण मेल्ली मासली उदका वट्टू सीद वळत येता न्ही वय गी न्ही केदाळा आमी संवसाराक लाभ दोन जियेता आत्मीक रितीन मरता ते मेल्ले मासले बरे संवसार कितें सांगता त्या प्रकार आमी वेता आनी आमचे जिवीत आमी ओगडयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या देखून आमच्या भुरग्यांक बाबा बेनो संवसारी संगतीचो गुलाम जावंक आमी सोडी नजो संवसाराचो गुलाम जावंक आमी सोडी नजो त्या देखून देवाच्या उतराची जाणवाय तांकां आमी दिवंक जाय भुरग्यांची भोगणां समजया भुरग्यांची भोगणां तुमी आयकूंक वेळ दिया हें भोव गरजेचें कोलोसाकारांक बरयलें पत्र आवासवर 3:20 आनी पयली वळ सांगता रिपीट करा बापायनो आवयनो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडाय नाकात आनी ती बिजूड जावंक कारण जाय नाकात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बालूनाक
वाऱ्यां गेल्यार कितें जाता? बलूनाक वाऱ्यां गेल्यार कितें जाता? इल्लें वाऱ्यां गेल्यार इल्लो व्हड जाता. मस्त वाऱ्यां गेल्यार आणखी वाऱ्यां गेल्यार तितलें कोत्ता तुमकां. त्या देखून पटोनातले बरी तो बलून सांबाळचे जाल्यार कितें करीचे? वर लिमीट आसचें. वारें चड गेल्यार इल्लें वारें ताचें काण सोडचें न्ही गे, तो बलून सांबाळूंक जाता. आज आमच्या हर एकल्याच्या कुडी भितर आमच्या मतींत काळजांत बोगणासो बलून आसा आनी आमकां वडांक तो इल्लो तिंकूंक साध्य आसा. आमी वांटून घेता. तुमी स्त्रियो तुमच्या दादल्या सांगता, दादले तुमच्या तांचे स्त्रिये सांगता, तांची बोगणां वांटून घेतात. पूण केदा वेळा आमची भुरगीं तांच्या इस्कॉलाचें वत्तड आनी तांच्या फ्रेंड्सां सांगता जियेत आसतना आनी साबार संगत्यो पळयत आसतना सगळी बोगणां तांणी काळजां मनांत पुंजावन दवरल्यात. जर तर आवय बापायनो तुमी तांकां आयकनात, तांकां समजनात, ते बोगणांचो काठ थोडे फावटी पडटा आनी जिवीत निर्जीव जाता. त्या देखून आवय बापायनो उडास दवरा. तुमच्या भुरग्यां सांगता वेळ करची या, वेळ करची या. कित्याक भुरग्यांक तुमचो वेळ जाय. भुरग्यांक तुमी कितें सक्कड दिता दिया, पूण तुमचो वेळ दिया. ह्या मरेफात तुमच्या भुरग्यांक खरेपणी ह्या संवसारी वाडोवंक तुमी शकतल्यात. भुरग्यांक मॉडर्न टेक्नॉलॉजी वापरूंक शिकया. खंयची दिनाका म्हूण सांगना, दिया पूण वापरूंक शिकया. हें भोव गरजेचें. पावसाचें उदक व्हळांतल्यान गेल्यार न्हंयतल्यान गेल्यार बरें, पूण केदा वेळा व्हळा वयल्यान गेल्यार कितें जाता? न्ही गे, आवड येता न्ही गे. ते व्हळा भितरल्यान गेल्यार कांय समस्या नात, पूण ते उदक पावसाचें उदक भायल्यान व्हळा भायल्यान गेल्यार सगळें आरावन व्हरता. त्या देखून आमच्या भुरग्यांक आमी दिवची मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, जावं प्रो मोबायल, जावं प्रो लॅपटॉप, जावं प्रो इंटरनेट, कितेंय तुमी दिया, पूण तिरासेनेन तांकां कितलें जाय तितलें वापरूंक शिकया. आनी ह्या मरेफात आमची भुरगीं आमच्या सांगात उरतली आनी जानवाय जोडूंक शकतली. हें भोव गरजेचें बाबा भयणीनो. आमच्या भुरग्यांक फावो तें लैंगीक शिक्षण दिया. मस्त मस्त गरजेचें. हें शिक्षण बाबा भयणो कोणेय दिवंक जायना. आवय बापायन आनी कुटुंबांतल्या भावा भयणींनी मात्र दिवंक साध्य आसा. जर तर आमी आमच्या भुरग्यांक हें शिक्षण दिना जाल्यार भुरगीं आजकाल सोशल मिडियार, मोबायलार आपल्या काशा इश्ट सांगात जोडतात आनी शिकून थोडे फावटी सारकी आसना, सूख आसता. त्या देखून हें शिक्षण आमच्या भुरग्यांक आमी आवय बापायनी दिवंक जाय. तर हें लैंगीक शिक्षण म्हळ्यार अर्थ कितें? दुसरें कितें चिंती नाका तुमी. लैंगीक शिक्षण म्हळ्यार भुरग्यांच्या कुडी भितर जावच्या बदलावना विशीं, तांच्या कुडीच्या नितळकाय विशीं आनी अशीर चिंतपा विशीं सारकें चिंतप दिवचेंच जावन आसा लैंगीक शिक्षण. आनी हें कशें दिवचें? भोव हुशार गायेन, जागृत गायेन, तांच्या प्रायेक लेगून आमी हें दिवंक जाय. तर एक भुरगें आवयच्या गर्भांत तें किर्लोन वाडोवन येता आसतना 9 म्हयने त्या गर्भेस्त आवयन कशें दिवचें? आतां तुमी येदोळस भुरग्यां प्रसूत जाल्यात, भुरगीं व्हड जाल्यात, तुमच्या सुनाक, तुमच्या धुवांक आनी हेरांक तुमी शिकोवन दिया. कशें म्हळ्यार गर्भेस्त जाल्ल्या घडये तावन प्रसूत जावचे म्हणसर त्या हर एका स्त्रियेन बरें चिंतूंक जाय, बऱ्यो करण्यो आदारूंक जाय, बऱ्यो संगत्यो पळोवंक जाय. आनी ह्या मरेफात भितर वाडोवन येवच्या त्या भुरग्याक बऱ्या चिंतपांनी, बऱ्या त्या दृश्टेंत भुरग्याक भरच्याक त्या स्त्रियेन जायते कश्ट मिनत काडूंक आसा. तोवर तें भुरगें तुमच्या हाताक मेळटना, तुमच्या कुटुंबाक मेळटना शाबितायेन तें तुमकां समजता, तुमकां वळखता. दुसरें बाबा भयणीनो, भुरगें जल्मल्या घडये तावन 2 वर्सां म्हणसर कितें शिकोवंक जाय? भुरग्याक ताच्या कुडीच्या हर एका विश्वाची नांवां कळीत आसोंक जाय. 2 वर्सां भुरग्याक बाळशाक भरता आसतना तुमी विचारूंक जाय,
बाबा बेबी तुजो मंडो काय बता म्हणटाना ताणे मंडोच दाखोवंक जाय, तकली दाखोवंक जाय, ताणे पोट दाखोवचें न्ही. तुजें पोट काय बता आंगाच्या म्हणून जाय, कान काय बता अशें म्हणून जो आंगाच्या म्हणून जो कान दाखोवंक जाय. आणि 2 वर्सां जाता आसतना जर तर ते भुरग्याक कळटा आपूण बाबा बेबी आवय बापायनो तुम्ही फावो ते एक लैंगीक ते शिक्षण तुम्ही दिला म्हणून अर्थ. जायते फावटी आमी आमच्या भुरग्यांक कुडीच्या विशयांत 8 नांवान आमी आपयता न्ही गी. जायते फावटी 8 नांवान आमी उल्लेख करता. भुरगे चिंता तेंत म्हणून ती सूख आसा तशें त्या नांवान आमी आपोवंक जाय. आनी ह्या मारिफात भुरग्यांक आमी करी आनी बरी देख दिवंक जाय. 3 वर्सां जावन 5 वर्सां म्हणसर भुरग्यांक नितळाय शिकयचे. आवयच्या गर्भांत आपूण वाडल्ली, आतां ही कूड पवित्र, ही सांबाळीचे, ही हांवें धांपीचे, ही पवित्रपणी हांवें सांबाळूंक आसा म्हणलें ताचे मोतीत आमी घालूंक जाय. आनी ह्या मारिफात भुरग्यांक आमी फावो ते रितीन वाडोवंक जाता. 6 वर्सांतल्यान 8 वर्सां म्हणसर कूड आनी हर विश्व नितळ दवरूंक शिकयचे, बरे वस्तू घालून शिकयचे. ह्या मारिफात बाबा बेनो भुरग्यांक आपणाची कूड नितळ दवरूंक तेंस वा तोस्तू शिकता. ह्या मारिफात भुरगे क्रियान रितीन वाडोवंक शकता. थोडे फावटी पळयलां हांवें, थोडी आवय बापूय 3री 4थी क्लासी पावल्यार कुडीची नितळ आवय बापूयच करतात. त्या भुरग्याची घाण धुवंक आवय बापूय धांवतात. ना, हे आमी शिकोवंक जाय. 8 वर्सां जावन 13 वर्सां म्हणसर जायतीं भुरगीं गुपीत जिणी जियेतात बाबा बेनो. कुडी जावच्या बदलावने विशीं तांकां समजोवंक जाय. आनी ह्या मारिफात भुरगे धैर्यान कुरपेन वाडोवंक जाय. नाजाल्यार पळया ह्या दिसा इस्कॉलांत पळयता 3ऱ्या क्लासी पावतनाच भुरगीं मॅच्यूर जातात. आनी भुरग्यांक आवय बापूय तांकां फावो ती तरबेती दिनात. हांव विटला इस्कॉलांत आसलो, एकलें भुरगें 3ऱ्या क्लासीन मॅच्यूर जालें, त्या वॉशरुमांत पडलां. ताचे उपरांत 1 वर्सभर तें भुरगें हर एक दीस ते दीस येता आसतना भियेता, कावजेता, तकली घेवन पडता. ताका देखून आवय बापायनो हें शिक्षण तुमी दिवंक जाय. आनी ह्या मारिफात भुरगे सुडसुडीत रितीन आत्मीक कुडींत बोगणांनी वाडोवंक आमी तांकां आदार दिवंक जाय. ताका देखून आमचें कुटुंब जिवीत आमी बऱ्या रितीन जिवंक जाय. ताका देखून काजार बेसाची सारकी समजोनी फळां बरीत कुटुंब जिणी आमी जियेल्यार आमचीं भुरगीं बरीं फळां त्याच कुरपेन वाडटात. ताका देखून